नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मायमगास येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। टेलिकॉम धोरणात जातली दुरुस्ती, केंद्राच्या धोरणा प्रमाण जातली अंमलबजावणी, मंत्रिमंडळ बसकेत जालो निर्णय। आयज फाल्यां पडूं येवं उटंगराचो पावस, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या कर्नाटक प्रचाराचो सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय फ्रंटान केलो निषेध। उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा भरून मुख्य अभियंत्याक घातलो घेराव। गोंयभर लागिल्लो उजो आटपात, सैमाचे लुकसाणे विशींचो अहवाल धाडटले केंद्रात, सांगता रानमंत्री विश्वजीत राणे। नियोजना विणेची हाडिल्ली सोलर फेरी बोट, न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायन दिली गवाय। H3N2 व्हायरसाच्यो केशी हाताळपा खातीर चालू आसा नियोजन, भलायकी मंत्री विश्वजितान दिली म्हायती। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांत 5G नेटवर्क मुळाव्या सुविधा खातीर टेलिकॉम धोरणाक कांय बदल करपाचे आसात। ते खातीर गोंयचें टेलिकॉम धोरण आता केंद्र सरकारा प्रमाण आसतलें, असो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला, अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। जाल्यार मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत अर्थसंकल्प कसो आसचो ताचे खातीर मंत्र्या कडल्यान सुचोवण्यो घेतल्यात, अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। खास करून टेलिकॉम पॉलिसी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवात पहिली टेलिकॉम पॉलिसी पास केली, तर सेम टेलिकॉम पॉलिसीतले काही चेंजीस अकॉर्डिंग टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आम्ही इम्प्लिमेंट करपाचे थारायल्या। कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची सेम टेलिकॉम पॉलिसी जर आम्ही इम्प्लिमेंट करिना आसत जाल्यार इन फ्युचर आमकां तेंची जी स्कीम मेळपाक जाय पळय ती मेळची ना। सो दॅट वी हॅव डिसायड, म्हणजे ऑफकोर्स इट येस हय हय ओके, त्या ती स्कीम जी आसा आम्ही गोवा टेलिकॉम पॉलिसीच्या बरोबर इम्प्लिमेंट करपाची ठरयल्या। काही चेंजीस त्याच्या प्रमाणे सजेस्ट केल्ले आसा। 1, 2, 3 फक्त आमकां म्हणजे रेंट जो आशिल्लो, रेंट कंपोनंट आमचो हायर आशिल्लो तांचो लोवर आसा, सो दॅट तो आमी सेम इम्प्लिमेंट करतले। आयच्या मिटिंगेन आमी बजेटाचेर इन डिटेलान डिस्कशन मिनिस्टरांच्या बरोबर केले, सो दॅट बजेट प्लॅनिंग करपा खातीर तांचे विजन इम्पॉर्टंट आपल्या डिपार्टमेंटाचे, ते तेंच्यांनी विजन आनी तेंचे इनपुट्स सगळ्या मिनिस्टरांचे बजेटाच्या खातीर दिवपाचे, हाजेरूय डिस्कशन जाले। तापमान वाडीक लागून गोंयांत हीट वेव्ह सुरू आसतनाच उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सावन पावसाच्यो दोडको पडपाचे अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले, ते खातीर लोकांनी मेकळ्या सुवातेर वचचें न्हय, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। हवेत आर्द्रतेचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारांत तयार जाला, देखून मंगळार आनी बुधवार वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। From 14th onwards, there is possibility of light rainfall or thunder shower activity over Goa। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक वेदर सिस्टम जिसको ट्रफ बोलते हैं, दैट इज़ अबाउट टू फॉर्म, दैट इज़ लाइकली टू फॉर्म ओवर कोंकण और इंटीरियर कर्नाटका रीजन इन द कमिंग 24 to 48 आवर्स। और उसके साथ अगर हम मिडिल ट्रोपोस्फीयर यानी कि अराउंड 5 to 7 किलोमीटर हाइट के बीच का विंड पैटर्न देखेंगे तो उस लेवल में भी मॉइस्चर आ रहा है। तो ये सारे रीज़न के कारण और डे टाइम टेम्परेचर के कारण आने वाले 4 से 5 दिनों में 14 मार्च से लेके फॉर अबाउट 4-5 days क्लाउडी कंडीशंस, मॉइस्चर इंकर्शन एंड लाइट रेनफॉल एक्टिविटीज़ गोइंग टू कंटिन्यू ओवर गोवा। और उसमें ही 14 और 15 को रेनफॉल का जो पैटर्न है दैट विल बी एसोसिएटेड विद थंडर एंड लाइटनिंग। वो भी नॉट दैट द एंटायर गोवा विल बी फेसिंग एनी सीवियर रेनफॉल एक्टिविटी, नॉट लाइक दैट, इट विल बी अ आइसोलेटेड एक्टिविटी। Mostly towards the eastern side of the state there could be isolated places reporting lightning as well। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्मय हांणी केल्ल्या विधानाचो निषेध म्हूण सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटने मंगळारा उदका स्त्रोत खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा वेलो।
उदक संसाधन विभागाचो अभियंतो प्रमोद बादामीक घेराव घालो. कर्नाटकात जावपी वेंचणुकेचो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान प्रचार करप ही गोंयकारां खातीर अपमानाची गजाल आसा आनी म्हादय बळोवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री दोनूय शामील आसा असो आरोप सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन केला. Now since you have told us there is no confidentiality left, so तू आमका एक काम कर की प्रोग्राम दाखयता सगळी स्टील पॉवर इंडस्ट्री त्याच एरियात येता, गदग बागलकोट ह्या एरियात मलप्रभाचे बेसिनात. स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ कर्नाटक म्हणटा 300 किलोमीटर लॉंग स्टील कॉरिडॉर आसा, हांगा भरपूर स्टील इंडस्ट्रीज येतल्यो, सिमेंट पॉवर इंडस्ट्रीज येतल्यो. ऑल तिगांयकू व्हड प्रमाणात उदक जाय आणि हे उदक म्हादयचे मलप्रभा बेसिनान वता म्हणजे तांकांच वता, शेतकारांक न्ही आनी बेलगांवचे लोकांक पिवपाक न्ही. हे तुम्ही ट्रायब्युनला मुखार आणि सुप्रीम कोर्टा मुखार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री जेका आमी एक्सिडेंटल सीएम म्हणटात, जेका आमी अपॉइंटेड सीएम म्हणटात आणि आज तेका आमी घातकी सीएम म्हणटा, तो 12 तारखेक कर्नाटकान वता, उपमुख्यमंत्र्या बरोबर सभेन रावता आणि सल्प म्हादय दिवपाचे उलयता. शेम या मुख्यमंत्र्याचेर, शेमलेस मुख्यमंत्री गोंयाक मेळ्ळा. कारण जेन्ना कर्नाटकाचो सीएम सांगता की आपण उदक व्हरतलो, त्या सीएमाक निवडून हाडपाक लागून, त्या सीएमाचे सरकार निवडून हाडपाक लागून गोंयचो सीएम जर थंय वता जाल्यार गोंयचो सीएम हो सेट जाल्लो आसा असो आमचो तेचेर आरोप आसा. आणि ताका लागून आज आमी हांगा आयल्या सिंचाई भवनाचेर, कित्याक आमकां अशें लक्षात आयलां की सिंचाई भवनान गोवा गव्हर्नमेंटाचे एक म्हादय सेल म्हणून कितें तरी आसा, जे आमी खूब वर्सां आयकताले पूण ते म्हादय सेल डिफरंट आशिल्ले. आता तरी ते चालू झाला, कारण मुख्यमंत्री म्हणता 19 पासून आपण म्हादयचो लढो जो आसा तो जोरान मेला म्हणून. सुप्रीम कोर्टान आपण जोरान ती केस लढयला म्हणून, पण गोंयान म्हादय सेल ताणें ऍक्टिव्हेट केला काय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूंक जाय, ते पळोवपाक लागून आज आमी आयिल्ले आसा. दुसरो आमचो डिमांड असो आसा की जे सँक्शन केंद्र सरकारान डीपीआर कर्नाटकाच्या डीपीआराक उदक वळोवपाक लागून, डॅम्स बांदपाक लागून, ते सँक्शन अजून पर्यंत केंद्र सरकारान फाटी घेवना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फाटी घेवपाक लागून प्रयत्न करूना. ताका लागून आमी ह्या डिपार्टमेंटान आयल्या की ते इमिजिएटली सँक्शन जे आसा ते चॅलेंज करचे म्हणून आमी आज आयिल्ले आसा. हो आमचो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड तुमकां सांगता, हांगा एक तो चीफ इंजिनियर बसता प्रमोद बादामी म्हणून, ताका एक्सटेंशन मेळत आसा. ही इज फ्रॉम कर्नाटका, लक्षात धरा, ही इज फ्रॉम कर्नाटका. त्याच एरियेतल्यान येतला आणि आमकां अशें कळ्ळा की प्रल्हाद जोशी बरोबर त्याचे बरे नाते आसा आणि आमकां मायनिंग दिता, तुम्ही आमकां म्हादय दिया अशें सेटिंग करपाक ह्या मनशाक हांगा बसयल्लो आसा. ताका काडचो म्हणून मागणी घेवन आयिल्ले आसा. गोंयभर लागिल्लो उजो आटपांत आयला. ह्या उज्यान पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जालां ताचो अहवाल तयार करून केंद्राक धाडटले, रानमंत्री विश्वजीत राणे सांगलें. म्हादय अभयारण्यांत तशेंच गोंय कर्नाटक शिमेर उजो लागलो जाल्यार तो आटपांत हाडपा खातीर एक पंगड नेमला अशें मंत्री विश्वजीतान सांगलें. प्लॅन केली, पण आयज कितें जालें की आयज NDMA आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची मिटींग आशिल्ली ऑन रिव्यू ऑफ फायर्स इन गोवा. सो बेसिकली दॅट वी हॅड टू टेक अ डिटेल मिटींग and there was a VC specific to Goa with all additional secretary home बी सगळे लोक आशिल्ले, प्लस बाकी रिसर्च सायंटिस्ट बी सगळे पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ गोवा. प्लस आमी ऑलरेडी आता टीम केल्ली आसा टू कोऑर्डिनेट विथ कर्नाटका. काल तुमकां ट्वीट करून हे दिल्ले आसा. प्लस आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन हे सगळे हेजे खातीर NDMA कडल्यान त्यांनी एक वेगळो तरेचो बजेट, व्हडलो बजेट केल्लो आसा आनी कांय स्टेट्साक इन्क्लूड केल्ले. गोवा वॉज नॉट इन दॅट, बट इन व्यू ऑफ द सिच्युएशन गोवा टुडे, we have already asked them, I have already written a mail to the Joint Secretary Government of India to see that Goa is also included, so we get this fund so that we are able to do. This is pertaining to management of the forest. And also I have taken a strict decision and said, काल कोण तरी 2 जण भितर गेले तो बुक ते अंडर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ॲक्ट. आता कोणी जर भितर गेलो, आमकां सेन्सिटिव्हिटी
त्याच बरोबर स्ट्रिक्टनेस बी दवरपाची गरज आसा. लोकांचे रायट्स, वायल्ड लायफ सेंच्युरी ऑलरेडी इतली आहा सगळीकडे, म्हादय आसा, नेत्रावळी आसा, खोतिगांव आसा, हे सगळे महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेजे त्यांनी अपडेट घेतले, म्हादयचे अपडेट घेतली, तांकां एक्झॅक्टली सांगलेलें आसा कितें आहा तें आनी एक्झॅक्टली एरिया कितली हॅज अंडरगॉन बिकॉज ऑफ दीस फायर एंड अदर थिंग्स इज वील बी एसेस्ड and it will be sent to Government of India in control आता है. आणि already Defence Ministry through intervention of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have got clear support of the defence, and here whenever anything is there we have got helicopters which were sent specially from Jamnagar and Mumbai to assist the Goa Forest Department and Government of Goa to douse the fires. Multiple reasons can be there, so let them do the internal review first. Every fire, why it was what was the indicative reference that we're giving. Every DCF has been given a specific range to put up a report to the department, and that we will submit to Government of India. कसलेच नियोजन करिनासतना सोलर फेरी बोर्ड हाडिल्ल्याची गवाय न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. हो नवो प्रकल्प म्हूण आयिल्लो, पूण ती खंय घालपाची, कितें करपाची हाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री सुभाषान सांगलें. ही फेरी बोर्ड चलोवपा खातीर आमचे कडेन कुशळ मनीसबळ ना अशें ताचें म्हणणें. Actually, the solar hybrid board करपाचे ती conventional energy, how best we can use it for in our waterways. ताजे खातीर केल्ली. It is a passenger boat. ताजेर पयलींसून ताजेर डिस्कशन करनासतनाच म्हणजे खंय घालपाचें, कितें करपाचें, तो एक न्यू ह्या म्हणून आयलो. So we are trying to use it now because we do not have a skilled or a trained manpower. ताजे जे चलोवपाचें आसा ताजो हें सगळें आमचे कडेन ना आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन ट्रेन स्टाफ ना. सो आमी ते जे कोण मॅन्युफॅक्चर केला पळय न्ही ताजे कडेनच सेटअप करपाक पळयताले, टायप करपाक जाय. ही इज कंटिन्युअसली डिलेईंग इट, दॅट सेईंग दॅट आय वील पुट इट टू यूज. इनिशियली ही सेड दॅट ही वील बी टेकिंग ओवर for some days and he will train, but the support is not that kind of thing. So I have called some, we will tender this, and तातूंतल्यान revenue कितें generate जाता जर जाय जाल्यार we will give it on higher basis so that for tourism purpose it can be used. This is one of the option that I am looking at it, and I have moved a file. पळोवया आतां आमचे कडच्यान कशें वेरियस डिपार्टमेंटांतल्यान कशें येता तशें. H3N2 व्हायरसाच्यो केशी हाताळपाक बसका चालू आसात. केंद्रान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक सुचोवण्या प्रमाण आमी फुडें वतात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगलें. H3N2 व्हायरसाच्यो केशी हाताळपा खातीर मुळावी तशेंच समाजीक भलायकी केंद्रां सुसज्ज आसप गरजेचें आशिल्ल्याचें विश्वजितान सांगलें. आसा H3N2 न्यू वेरियंट जे आयले, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा ते आयल्या म्हणून आमचे प्रिपेर्डनेस कितें आहा त्यो सगळ्या गोष्टी खातीर ऑलरेडी चालू आहा इंटरनली मीटिंग. न्यू वेरियंट दॅट इज कम, वी आर टेकिंग अ डिटेल मीटिंग. आय सेड वील टेक इट टुमॉरो बिकॉज टुडे ऑनरेबल CM इज ऑल्सो केप्ट सम मीटिंग. सो बॅक टू बॅक there are meetings, so the secretary was not available. I want the secretary to be there so that we give clear indications and directions. Second thing, what it is in view of the new variant, so I am planning now to see that all the patients that are admitted in the hospitals in patients, so that at least we are able to do some sort of a testing for them. So I need to discuss all these things, what the guidelines are come from Government of India. So those guidelines I want them to present it in detail so that we see every medical officer, every PHC, every CHC is well equipped like how we are. G20 समिटाची भलायकी मळा वयली बसका गोंयांत 17 ते 19 मार्च ह्या काळात जातली. गोंयांतल्या 2-5 नकेत्री हॉटेलांनी ह्यो बसका जातल्यो, जाल्यार उरिल्ल्यो बसका जून आनी जुलय म्हयन्यांत जातली अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. G20 समिटा वरवीं गोंयांत देश विदेशांतले प्रतिनिधी वांटो घेतले. ताका लागून बरी साधन सुविधा उभारपाक सरकारान सुरू केल्यात अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली. तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गॅजेटेड अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड संचालनालय सरकारान स्थापन केला अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली. 17 एप्रिलच्यान स्टार्ट जाता. पयली मिटींग जी आहा ती 17, 18, 19 अशा 3 दिसांक आसतली. मागीर मे म्हयन्यान, ताज्या उपरांत जून आनी मागीर जुलय म्हयन्यान. सद्या पयली मिटींग इन ताज कन्वेन्शन आनी आपले ग्रँड हयात. The approval of creation of the separate department under the business of the government of Goa allocation. It is in Goa Gazetteer. Okay, the separate department आमी form केल्ले आसा. It is an executive editor of the Goa Gazetteer, head of the department of the budget, controlling authority for the access power of the drawing and disbursement. Goa Gazetteer, department of Goa Gazetteer and historical record या नावान नवीन डिपार्टमेंट आमी फॉर्म केला. फक्त जे गोवा
गॅजेटर म्हणून जे आशिल्ले पयलीं तेजेर आमी नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म करता. इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गॅजेटर अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड. इवन दो इन फ्युचर रिसर्च जो कितें जावपाचो आसता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान तो ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन करतले. दाबोळे आनी मोपा विमानतळाचेर येवपी पर्यटकांक यो वच करपाक एपा वरवीं टॅक्सी सेवा म्हत्वाची. मात सध्या अशा पॅसेंजर टॅक्सीचो उणाव आसा. गोवा मायल्स वरवीं आनीक 1000 टॅक्सी सुरू करपाचे आसात. ताका लागून जांकां ताचे टॅक्सी भाड्याक लावपाक जाय तांणी मुखार येवन हाचो लाव घेवचो अशी येरादारी मंत्री बाबन कुदीनूर म्हटलां. There are two issues here तुम्ही रियलाइज करपाक जाय. मोपा जेन्ना स्टार्ट जालें there was shortage of taxis. Sometimes there is shortage of taxis even at Dabolim. इतल्यो टॅक्सी आसतना. Now having said that, Mopa has connected to all new destinations. Dabolim continues with existing destinations with more flights. अशे नेवीन relaxation दिला आणि slots मायज दिला. In fact, all slots are not utilized. I had taken the initiative so that Dabolim airport continues and they should not complain slots now. Navy has cooperated with us being defense authority. Having said that, both the places more and more people are required with taxis. As I said, taxi fellows basically they are like ambassadors of tourism. थोडेशे ते वायट करता म्हणून सगळ्यांक एकूच ब्रश घेवन पेंट केलं जायना. हांव सदां म्हणलां त्या थोडे मुद्दम ट्विस्ट करून ते उलयता एज इफ हांव तांकां क्रिटिसायज केल्ले भशेन. नाव हें सांगले बरोबर आमकां टॅक्सी जाय न्ही. एक नवीन गोवा मायल्सान एक स्कीम इंट्रोड्यूस केली. हांवें म्हाजें सांगणे प्रमाणे हांवें सांगलें तें म्हाजन मनी थोड्या कडेन घालपा जायना. गरीब जे आसा विलेजींनी रावपी भुरगे ड्रायवींग जाणा आनी इवन ड्रायवींग नोको ते इफ यू आर एंटरप्रायजस तूं टॅक्सीचो पात्रांव कसो तूं एक टॅक्सी घेता लाय तूं भाड्यानी गोवा मायल्सा एक बरो ड्रायव्हर धरून आनी सो दे वील अर्न समथींग सिटींग एट होम. इट इज लायक एम्प्लॉयमेंट. इट इज लायक जनरेटींग एम्प्लॉयमेंट फॉर 500 पीपल ऑर 1000 पीपल. सुरवातेक तेणी सांगलें आपल्या 200 वयर जावपा ना बिकॉज इट इज इनवॉल्व्स लॉट ऑफ मनी. देन दे केम डावन टू द फिगर ऑफ 500 गोवा मायल्स. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा खऱ्या अर्थान उत्कर्श दाबाले तेजो MD आहा ताका ही एग्रीड फायनली टू 1000. CMानूय सांगलें हांवें सांगलें 1000 तरी कर आमच्या युथान डिस्ट्रिब्यूट करून घाल आख्खे गोंयान and it will be a very good thing. So that is what we have done. Now if somebody is putting the margin money, giving free taxi, what is wrong in that? And we need those taxis. If somebody believes that ना तेंका भाडे मेळपाना वयल्यान गोंयकार आमचो ते रेट सुद्दां तेंची कमी आहा बाकीच्या परस. टॅक्सीनी भोंवपा तांकां एक संदी मेळटली. शेअर टॅक्सी व्हडल्या मेट्रोजान स्टार्ट जाला. हिंगाय शेअर टॅक्सी स्टार्ट जावन दी. सो द चार्जेस विल बी मच लेसर. So instead of travelling only by bus, he can also have the travel done by taxi. प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळ 17 आणि 18 मार्चाक सगळ्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत जातली. ह्या उपक्रमा कालान 2 दीस मंत्री लोकांकडल्यान तक्रारी आयकून त्यो बेगोबेग सोडोवपाचे यत्न करतले. डॉ. प्रमोद सावंत हाका मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळून 4 वर्सां पुराय जाला. तशेंच प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी हांणी 9 वर्सां पुराय केला. हाका लागून ही कार्यावळ आयोजीत केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ऑन 19th of March मोदीजीच्या सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता इन द मंथ ऑफ मार्च म्हयन्यान. आणि त्याच बरोबर कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे 11 वर्सां जाले आसा. हे कन्सिडर करून 4 वर्सां कंप्लिशन आणि 9 वर्सां कंप्लिशन हाका धरून प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आम्ही सरकारान करपाचो थारायला. प्रशासन तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमचे 12 मिनिस्टर हे 17 तारखे दीस प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात सकाळी 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लोकांचे गाराणे आयकपा खातीर अवेलेबल आसतले. हातूर हांव स्वता डॉ. प्रमोद सावंत केपें आसतलो, विश्वजीत राणे सांगे आसतलो, माविन गुदिनो सत्तरीन आसतलो, रवी नाईक तिसवाडी म्हणजे पणजी आसतलो, निलेश काब्राल काणकोणा आसतलो, सुभाष शिरोडकर पेडणे आसतलो, रोहन खंवटे सालसेतीन म्हणजे मडगांव आसतलो, गोविंद गावडे मर्मगोवा आसतलो, तनेव मनसरात फोंडे ऑफिसान आसतलो, रामकृष्ण ढवळीकर बार्देस म्हणजे म्हापसा ऑफिसान आसतलो, निळकंठ हळर्णकर धारबांदोडा आसतलो, सुभाष फळदेसाय बिचोले ऑफिसान आसतलो. सगळे मंत्री डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात लोकांची गाराणी आयकपाक आणि त्याच बरोबर वेगवेगळे इश्यूज त्यांच्या डिपार्टमेंटाचे आणि सरकाराचे आयकपा खातीर प्रशासन तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 2 कार्यक्रम, एक लोकांची गाराणी आयकपा खातीर आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हाचो वेगवेगळ्या स्किमीचे अवेअरनेस करपाचो कार्यक्रम हो त्या दिसा
म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आम्ही कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. सगळ्या लोकांक त्या तालुक्यातल्या त्यांचे कितें प्रॉब्लेम्स ग्रिवेन्सीस आसत जाल्यार तांच्यांनी येवन कन्सर्न मिनिस्टराक मेळचे सो दॅट तेंच्यो ग्रिवेन्सीस ह्यो सोडयल्यो वयतल्यो. ताचोच दुसरो भाग आम्ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 18 तारखेची शेनवार स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमाक आमच्या 191 ग्रामपंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटी हातूर आमकां सगळे GCS आणि IAS ऑफिसर हे सगळे जाण प्रत्येक जाण एकटो एक ग्रामपंचायतीक विजीट करतलो. 191 + 14 आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसर हे त्या ग्रामपंचायतींनी शेनवारा सकाळी 10 पासून दनपारा 1 पर्यंत अवेलेबल असतले. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्यांनी नोंद घेवची, तांच्यांनी आपापल्या ग्रामपंचायतीन उपस्थित रावचे. कदंब महामंडळाक घटमूट करून महामंडळाक फायद्यान हाडपा खातीर येरादारी खात्यान म्हत्वाची वेगवेगळी पावलां उबारल्या. या महामंडळा वरवीं आनीकूय बसी चालीक लावपाची मोख सरकारान दवरल्या. राज्यांतल्यो बसी भाड्याक घेवन त्यो कदंबा महामंडळा वरवीं चलोवपाचो विचार सरकारान चलयला अशी माहिती येरादारी खात्याचे मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. Ultimately, don't also forget Kadamba reaches where nobody else reaches. खेड्यांनी सारखे जे गरीब लोक आहात तांकां कोण पावता? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावता. सो लॉस जाता मोडपाकूच जायना. दे आर अ बिग गेन in terms of providing needed essential service to the people of Goa. But now we are thinking of hiring buses for the future wherein we will reduce the losses and perhaps one day it may make profit also. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा एप्रिला सावन सुरू करतले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. जे कोणे पयलीं ह्या यात्रेक वचून आयल्यात तांकां परते वचपाक मेळचें ना. सध्या 12,000 लोकांनी ह्या यात्रे खातीर नांवां नोंद केल्या. ताका ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो अशें सुभाष फळदेसायन सांगले. आमचे बजेटरी एलोकेशन्स जाल्ले आसा पळय न्ही, इट इज ऑलमोस्ट डन नाव फॉर दीस इयर. वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द एप्रिल ऑनवर्ड्स. Right now we have received and which are not about 12,000 people requests are pending. आमकां 12,000 एप्लिकेशन आयिल्ले आसात. पयलीं जे एप्लिकेशन आयिल्ली न्ही ती स्क्रुटिनी फास्ट करून केल्ली आसा आमी, कळ्ळें न्ही. दॅट नीड्स अ स्क्रुटिनी अँड मोर एवर आमकां जालें की परत रिपिटेशन जावपाक लागली. कोण गेल्ले तेच परत दुसरे कडेन, कोण बालाजी गेल्ले ते मागीर शिर्डी वचपाक लागले. सो वी रिसिव्ड, गेलना कोण, बट देर इज चॅक इज रिक्वायर्ड, स्क्रुटिनी इज रिक्वायर्ड अँड दॅट इज इन थाउजंड्स, कळ्ळें न्ही. आमकां आतां बजेट प्रिपरेशन जावं बाकीचे इयर एंड हें आसा तातूंत भितर फंड एग्जॉस्ट जाल्ले आसा. वी वील गेट अ न्यू बजेट एंड वी वील स्टार्ट ऑन विथ दॅट. एप्रिलाक परत सुरू जातले बजेट सेशन जालें, एलोकेशन्स मेळ्ळे, वी वील पुट इट इमिडिएटली अँड मीन टायम आमी ती आयल्या ती एप्लिकेशन स्क्रुटिनी करतले सो दॅट सेम पर्सन डजंट गो अगेन एंड अगेन. अजून पर्यंत तशें कोण डबल गेले ना, बट वी रिसिव्ड क्वायट अ फ्यू एप्लिकेशन which we rejected on scrutiny. It is lifetime in once in lifetime. Okay, एकूच कडेन वचपाचें. जांबावलेच्या फामाद दामबाबाचो गुलाल मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो. जांबावलेच्या शिगमोत्सवाक बुधवारा सावन सुरवात जाली. फाटले 6 दीस धर्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. फाल्यां धुळवटीच्यान उत्सवाची सांगता जातली. आज गोंयचो फामाद असो जांबावलेचो गुलाल उत्सव आनीक सगळ्या गोंयभरांतल्यान खरें म्हणजे दामबाबाचे भक्तगण जे आसात ते हांगासर एकठांय येतात, हो गुलालाचो उत्सव मनयतात.
खूब व्हडली परंपरा ह्या सगळ्या गुलालोत्सवाक आसा आनी सगळे भक्तगण त्या निमतान सगळे 3-4 दीस जाले सगळे जाण हांगा एकठांय जमतात आनी हो व्हडलो मोठ्या प्रमाणाचेर गुलालाचो उत्सव जाता। एक परंपरा जशी आसा तसो ताका एक व्हडलो इतिहासूय आसा आनी ह्या सगळ्यांतल्यान देव बाबाची देव दामोदराची सगळ्यांक ससाय मेळची, ताचो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळचो अशें ह्या टायम समयाचेर सगळे कडेन देवा कडेन मागता। सगळे मडगांवकार मठग्रामस्थ भाविकांक गुलाल उत्सवाची परबी आनी दर वर्सा दामबाबालो गुलाल बरे भाविकान मडगांवकार मनयतात। तशेंच ह्याय वर्सा बरे धूमधामान मनयतले। सगळ्यां कडेन एकूच मागणी की पांट्यार बी वतना न्हांवपाक गुलाल जातकीर सांबाळून न्हांवचे, कसली ट्रेजरी घडोवची न्ही आनी बरे तरेन गुलाल खेळचो आनी स्पेशली तांबडो कलरच यूज करचो दामबाबा गुलालाक आनी एन्जॉय जावचे। दिवचल म्हालांतल्या सरवणगांवच्या श्री कुळमाया सातेरी श्यामपुरुष देवस्थानाच्या कळस उत्सवाक मंगळारच्यान व्हडा भक्तिभावान सुरवात जाल्या। 5 दीस चलपी ह्या उत्सवाची शेनवारा सांगाता जातली। सरवण पंचक्रोशीतल्या घराघरांनी कळस व्हरतले तर एका घरात कळसाची पूजा करतले। मजगती मंगळारा सरवण गावातल्या घराघरांनी कळसाचे आगमन जाल्या उपरांत भक्तांनी भक्तिभावान कळसाची पूजा केली। कळस उत्सवा निमतान गावात उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। गावठण साखळेच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो कळस सोमारा राती 12 वरांचेर वाजत गाजत साखळेत पावलो। साखळेच्या राधाकृष्ण देवळान सातेरी केळबाई देवीच्या कळसाची पूजा जाली। पूजा जावन आरती जाल्यो उपरांत कळस साखळे बाजारात आशिल्ल्या मारुतीच्या देवळा कडेन मेलो। थंयच्यान राती चव्हाट्या वयल्यान तोणेश्वराच्या देवळान कळस दवरलो। आयज सकाळी कळस मावळ तडच्या घराघरांनी वचून आशीर्वाद दिलो। बुधवारा बाजारपेठ गोकुळवाडी घराघरांनी फिरयतले उपरांत तोणेश्वराच्या देवळान कौल जातलो। मागीर वज्रे गावात कळस भोंवतले उपरांत गावठणा देवळांत सामुहीक कौलाचे उत्सवाचो समारोप जातलो। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक शिर्वेस दिवपाची येवजण आनीक 1 वर्सान वाडयल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिला। सुमार 90 पात्र उमेदवारांक फुडल्या जून म्हयन्याच्यान पयली सरकारी शिरविश्यो दितले अशें तांणी सांगले। ह्या उमेदवारांक ह्युमन रिसोर्सेस नोकऱ्यो दिल्यो पूण तांणी थंय काम करपाक न्हयकारले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। ह्यान पयलीं 270 नोकऱ्यो दिल्ल्यो आनी ताच्या आदीं सुमार 200 ते 250 नोकऱ्यो स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिल्ल्याचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। Scheme for the providing the employment in the government to the children of freedom fighter स्कीमिंग एक्सटेंशन दिला आनी एका वर्साचे। म्हाका दिसता हे लास्ट एक्सटेंशन आसतलें कारण ह्या एका वर्साच्या एक्सटेंशनाक 90 जणांक नोकरी मेळपाची उरल्या म्हज्या अंदाजा प्रमाणे। हांव रुटीन फॉलोअप करीत आसा त्या 90 जणांक ह्या वर्साक दिवन आमकां सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवन जातल्यो हाची म्हाका खात्री आहा। म्हजें डिपार्टमेंट पर्सनली मॉनिटर करता। स्टाफ सिलेक्शनाच्यो भरती जावच्या पयलीं सुद्दां तांच्यो सगळ्यांच्यो हे रिक्रुटमेंट कंप्लीट जातली असो अंदाज आहा। सगळ्या तेंच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान परत एकदा FF कॅटेगरीतलो कोटा आमी मागून घेतला आनी तो सगळे भरतले। बट हांव ताच्या पयलीं आनी एक सांगता, आमी सगळ्या जाणांक ऑफर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाक टायम बीक दिल्ली, तुमी थंयसर जॉइन जाया आनी मागीर जसो पोस्ट क्रिएट जाता तशें तुमकां आमी फ्रीडम फायटर कॅटेगरींतल्यान घेतले म्हणून। बट दे हॅव रिजेक्टेड म्हणून मुद्दामून जर कोण सांगता आसत म्हाका अजून नोकरी मेळूंक ना म्हणून जाल्यार आमी पयली ऑफर तांकां थंय दिल्ली घेया म्हणून आनी तुमकां जॉब क्रिएट जायना फुडें हांगा घेता म्हणून। बट तांच्यांनी स्वता रिजेक्ट केला। एक आमी सगळ्यांक दिल्ली ऑफर ती सगळ्यांक दिल्ली बट तांच्यांनी रिजेक्ट केला कारण दे आर वर्किंग समवेअर इन अ प्रायवेट। त्याच्या आमी आत्तां हांगा नोकरी करिना, आमी जेन्ना FF कॅटेगरीची नोकरी येतली तेन्नाच घेता म्हणून। कोणीच एक्सेप्ट करूंक ना, कोणीच करूंक ना ना तांकां स्टाफ सिलेक्शन लागता, तेंची डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जाता। आतांय म्हणून तेंची डायरेक्टूच जातली, तशीच जातली। ती तो प्रोसेस सुरू जावच्या पयलीं कंप्लीट जातली कारण
आमचे होम डिपार्टमेंट सामके काम थॉरोली काम करीत आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तेंचे रिजर्व पोस्ट हे मागात आसा. कदाचित म्हणजे म्हाका दिसता जून पर्यंत सगळे भरून जातले. 90 जाणां उरल्या. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.